बापाचे पुताचे आनी ताच्या एकलेस पुता आमचे सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो अंकवार मरी ताई जल्मलो पोंस प्लेताकाल तागणे कोश सोंसले ताका कुत्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सोद पोदवेता देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्ताचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण आनी सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बाबा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो पोटोय रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इसूक लोल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगूस
आनी आमकां तारणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बाप्पान पुत्रान पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां सदां काल आमेन. निवाळे आमी स्वर्गाचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त आपले पोदवेन तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां तारणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजो. भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां सदां काल आमेन. मोज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सोगल्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त जिवंत जातोच 40 दिसांनी पोरजोरीत जावन स्वर्गात चडलो. आमची बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पोल्योव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तें आसा वस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तें आसा वस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचते ऐसा, उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचते ऐसा, उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचते ऐसा, उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचते ऐसा, उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचते ऐसा, उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचते ऐसा, उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचते ऐसा, उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन बोलले, सर्वेस पोचते ऐसा, उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पुजेजो. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा, पुताक आणि पवित्रात्म्या, आदी आता आणि सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सोगल्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्त स्वर्गार भेटोस पाटयलो पवित्र आत्म्या सेनेल मुलेले सुवातेर जुंय आसली आंकवार मुरी आनी आपोस. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां तालयेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्योत मरे देवाची माई, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माई पाप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेसू भाग्यवत मरे देवाचे माई पाप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापान पुत्रान पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सोगल्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर स्वाम जेजूच्या मोन्ना उपरांत आंकवार मुरी सोबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पोलोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तेंसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सोगल्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सांतीस दिन आंकवार मुरेच्या मुस्तुकार मुकूट घाल्लो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दांडेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सगल्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणी काकुतीचे माये तुगे आमचे जिवीत अमृत आनी परमासो आमी पोटेशी वेची बालकां तुका उलो मारता हे दुखाच्या कोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शेरातीनी तुजे काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलोप आंकवार मारे हे पोतेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय. भाग्योन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्यात. बो पवित्र रुजायेचे राणी आमचे पासून माग क्रिस्ताच्यो बासाण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुत्रान आपल्या जिविता मोन्ना आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्योंती आंकवार मारेचे बो पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियालतां तांणी आटापलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें तांकां मेवोशें कोर म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं जो तुजे सांगाता सासणाक जियेता आनी राज चलयता अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय अशें जावं. एक आमचे बापा नान मरे पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजे कशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपाप्या खातीर विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदां काल आमेन. Check.
सगळीं आमी एकठांय जावया सगळीं आमी लागीं सोया दुनिया देवा वखाणुया आनंद आमचो ताका जावया तारुणातूं कोणो दुनिया जिवितातूं सुरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तुवा दाखोय तुज्या राज्याक व्हरून पावय तारुणातूं कोणो दुनिया जिवितातूं सुरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तुवा दाखोय तुज्या राज्याक व्हरून पावय सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकांय दिव. आज नोवेनाचो तिसरो दीस. आज विशय जेजूक अणभवया मोयपाशी काळीज आपणावया. आयचे नोवेन किरीत भाशेन रेजिडेन्सी हे समुदाय करता. सगळे आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागता देवान तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आनी बरे तरेन तांकां सांबाळूं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया. आज आमचे मदें आसा फादर एडवीन फेर्नांडीस वांगडी पालोटी संस्थेचो. तो आज आमचे मदें देवाचें उतर पुरगुट्टलो आनी देवाच्या उतराची मोडणी आमकां समजोवन सांगतलो. फादर तुजेर आनी तुज्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी हे आमचे तुवें नवें स्विकारलें देखून आदीस फुडें काळजान तुका तान देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद तुजेर पडूं म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समूह आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू वेता थंयसर वायटाकारांक बरो करीत वेतालो. कांय लोकांचो भावार्थ आसलो की आपूण ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायल्यार बरो जातलो. हाचे पासत ते ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावूंक दी म्हूण ताचे कोडे मागताले. आयचे नोवेनाचो विशय जेजू अणभवया आनी मोयपाशी कालीज आपणावया. जें कितें आमी जेजू लागीं भावार्थान मागता तें आमकां फावो जाल्या शिवाय रावना. आमी कितली वायट आनी पातकी जावं जेजू आमकां आपलो मोग आनी मोयपास वांटा. होच मोग आनी मोयपास आमी दुसऱ्या सोवें वांटूंक आनी दुसऱ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. म्हज्या भाव भयण्यांनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाणे मागया. हांव पातकी स्वर्गदार देवाक आनी तुमकां भाव भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून हांव सदांच आभार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवो नित्य अवकार मारयेचे विनोणें हे जिणेच्या दुकांतले आमकां सोडोय आनी सासणाचो सांतोस भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. बागेवन पावलून कोलास्कारांक बरयल्ले चिठीची सुरवात. कोलोसी शारांतल्या भोगतांक क्रिस्ता सवे विस्वाशी भावा भयणांक देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो दोन दूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयतात. देव आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरला आनी सगळ्या भोगतांताय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गार तुमकां बोरवोसो दवरलेलो आसा, ताचे तावन तो भावार्थ आनी मोग निपजोतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शिववर्तमान. तुमकां पोरगोट जालो तेन्ना ह्या बोरवोशाची खबर तुमी आयकली. हे शिववर्तमान आख्ख्या संवसाराक पोरगोट जायत वेता. तुमचें सवें घडलां तशें सगल्या कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी ऑलकलां आनी ताची नीत सोजमणी घेतली ते दिसा तावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो एफ्रास आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वाशी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुनियारी. आत्म्याचे देण्यान तुमचे मदें वचता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उत्तरें. देवाचे खूब उपकार. आमचो जबाब जातलो, कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. परतून म्हणुया, कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत मातवल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. जबाब, कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाल. तुवें अशें केलां देखून निरंतरी तुका दिनवाजतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोणवाळो म्हूण हांव पुरगुडटलो.
जबाब कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सोदांकाल उद्गाराक उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सुरविस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. देवस्थानांतलो काडून जेसू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओळू घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सां भासांचो बोलिकारांक ताचे सोशी हाडली आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली. जायते जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाड केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटूच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचूं नाका पूण राव म्हूण ती पोरांततालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरां गांवांनी हांवें परगटूंक जाय तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय जेजूक अनुभवया मोयपाशी काळीज आपणावया. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, मोयपाशी मनशां जावंक आमकां सगल्यांक आशा आसा. जायते फावटी आमकां दिसता मोयपाशी मनशां जावंक साध्य आसा. पूण कशें आमी मोयपाशाची मनशां जावंक जाता? पयले सुवातेर जेजूचो अनुभव जोडून देवाचो मोग चाकून आमी मोयपासाची मनशां जावंक साध्य आसा. दुसऱ्या सुवातेर दोंगीपणां. जायत्या फावटी हे दोंगीपणाचें जिवीत आमी आपणायता. भायल्यान आमी मोगाळ मोवाळ म्हूण दाखोवन दिता. भितरल्यान आमी वायटाचें जिवीत जियेता. जिवीत रागान भरलोलें. जिवीत दुसऱ्यांक कस दिवपाचें त्या भाशेन आमी जियेता. जायते फावटी आमी हें दोंगीपणाचें जिवीत आपणायता कित्याक तें भोव सोंपें. ताका चड वावर कश्ट करूंक नाका. चड सोंपें जावन आसा तें आमकां बरें दिसता आनी आमी तें आपणायता.
एका पाठशालेन टिचर आपल्या चाकरांक लिसांव करताली आनी लिसांव करतना आपल्या चात्रांक एक क्वेश्चन, एक सवाल ती कोत्ता. आमी संपूर्ण जावंक जाता हें जावन आसा टिचरीचे सवाल. आमी मनीस संपूर्ण जावंक साध्य आसा. कॅन वी बी परफेक्ट? आनी भुरगे हो छात्र टिचरीक जबाब दितात, ना टिचर, आमी संपूर्ण जावंक जायना. फकत देव संपूर्ण. वी कॅनॉट बी परफेक्ट. टिचर म्हणाली, भुरग्यांनो, एक विशयान आमी सगळीं संपूर्ण. वन थिंग वी शेअर इन कॉमन एंड दॅट थिंग वी ऑल आर परफेक्ट. आनी तें जावन आसा दोंगीपण, हिपोक्रेसी. आमकां दोंगीपण कोणूय शिकयना, पूण आमी शिकता. दोंगीपणाचे बूक नात, पूण आमी आमचेंच बूक बरयता. जायते फावटी दोंगीपणाचें जिवीत आमी आपणायता. आनी हें एक विशय आमी सगळीं संपूर्ण, परफेक्ट. आयज मारियाक आमी नामान करूं हांगासर जमल्या. मारियाच्या जिवितांत आमी एक नदर मारया. पयले सुवातेर जेन्ना बडव्यान मरयेक संदेश दिलो, त्या संदर्भात मरयेन जेजूक अनुभवलो, जेजूचो अनुभव जोडलो. आनी तो अनुभव जोडून मोयपासाचें काळीज आपणावन ती एलिझाबेथीक भेट दिता. दुसरे सुवातेर काना शारां लग्ना वेळी जेन्ना थंयसर उणेपण जालें, मरियाचें काळीज मोयपासान भरलेलें. आनी त्या मोयपासाचें काळीज जेजू सवें व्होवन तांचे पासून ती विनोती करता आनी तांच्या आदाराक ती पावता. तिसऱ्या सुवातेर जेन्ना जेजू कालवारीच्या वाटेर कुर्सा पर्यंत कश्टातालो, मोरयेचें काळीज दुकान भरलेलें. पूण तें दुकान भरलेलें काळीज दुसऱ्यांचेर रागार जावंक ना. बगार दुसऱ्यांचेर मायपासान मोगान देवा मुखार तांचे पासून विनोती करताले. आनी आयज पर्यंत हीच आमची माय दर एकल्या पासून आपल्या पुता लागीं मायपासाच्या काळजान, मोगाच्या काळजान आमचे पासून दर एक दिसा ती विनोती करता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, दर एक दिसा आमी जेजू आमच्या काळजांत येवकार दिता. जेजू उंड्या रुपार आमी येवकार दिता. मागण्याद्वारी आमच्या घरांनी आमी जेजूक येवकार दिता. पूण जायते फावटी आमी जेजूचो अनुभव जोडटा. मागण्याद्वारी जावं पुरो जेन्ना आमी जेजूक सेवता, जेजूचो अनुभव आमी जोडटा. पूण 2 मिनटां त्या अनुभवांत आमी जियेता. मागीर आमी विसरता. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या भाव भयण्यां मदें, भुरग्यां मदें जायते फूट, जायते राग आसा. आनी ह्या संदर्भार मायपासाचें जिवीत जियोंक कश्ट मारता. मारियाच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार जेन्ना तिच्या पुताक लोक कश्ट दिताले, तेन्ना ती मायपासान शांतीचें काळीज आपणावन देवा लागीं हेरां पासून विनंती करताली. जेन्ना दुसरे मुजेर आगार जाता, दुसरे मुजेर आड वेतात, त्या संदर्भात म्हजें मोयपासाचें काळीज हो मोवाळाचें काळीज, मोगाळाचें काळीज पयस आसता. दुसऱ्यांक बोगसूंक फाटीं सोदता. तर ह्या मायेच्या जिविताचेर आमी नदर मारया आनी तिचे तावन आमी शिकया. दर एक दिसा वायट आसूं, बरें आसूं, दूख आसूं, संतोश आसूं, मोगाचें जिवीत आपणावन मोगाचें काळीज जेजूचें मोगाचें काळीज आमचें काळीज करून हेरां थंय मोग वांटूंक ह्या मिसाद्वारी देवाचो कृपा मागया. आमेन.
सगळीं आमी उबे रावून आमच्यो गरजो देवाच्या मुखार दवरुया. आमच्या याज्ञिकांक जेजूच्या मोळ्यांत वावर खोदतना कांय पावटी आव्हानां फुडें करचीं पडटात. तेन्ना तांकां जेजूचो धीर आनी आदार फावो जावंक आनी तांचो वावर बरो फलादीक जावंक म्हूण बाबाचे आदार मागुया. आमची कुटुंबां तेर्साच्या मागण्यांत देवाच्या उतराक आनी मिसाचे बेटेक पयलो जागो दिवन सोदांच जेजूक उक्तीं जावंक बापाचो आदार मागुया. परदेसान वावुरतल्यांक आमच्या भावा भयणीक कुडीची आनी ओतम्याची बरी भलायकी फावो जावंक आनी तांचेर एकसुरपण येता तेन्ना सायबीण मायेचे मजतीन तीं जेजूक अणभवूंक आनी तांच्या मोयपाशी कालीज आपणावंक म्हूण बापाचो आदार मागुया. आयच्या नव्यानाची मांदावळ करतल्या रेसिडन्सी समुदायाच्या भावा भयण्याच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर देवाचें बेसांव आनी ती आत्मीतकायेन वाडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं जायते पावटी आमी चुकता, मोयपासाचें जिवीत जियोंक आशेता, पूण पातका लागून हेर संदर्भां लागून आमी चुकता, परतून पातकान पडटा. दुसऱ्या सवें बरें जिवीत जियेता म्हूण दाखोवंक हांव वावुरता आनी त्या संदर्भार तुजे मुखार तुजें सवें म्हजें जिवीत हांव इबाड करता. बापा, ह्या संदर्भार म्हजें उणेपण तुज्या हातांत घालता. तुजे मुखार तुजें सवें दर एक दिसान मोगान जियोंक, तोच मोग हेरां थंय वांटूंक म्हाका कृपेन भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Bapa naceragi Bihu kau tomeni Ikunami hidu ciburi Aki pitu
म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत निवळी आमच्या नाक्यपूर्व सोयीच्या आतां सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंवकार मायेतावन जल्म घेताना तिचे आंवकारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणाय घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तूं पवित्र कर, आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसलें जावं क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपावंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंवकार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्ती तुजी विस्मिता, सर्व काळी मनशांतय कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोळबार संतोसां तुका वाखणटा स्वर्गार. ताचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 Godbaraco Solvesporo tu. Sorgani są salvona tuja wojnowa, tu sorgi tu glasu esoi. Solvespora cena vieta da soi, tu sorgi tu glasu esoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपल्याच कुशेन कोस्ट मरून सोसूंक पळयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळ्ळें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सोंसणीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta sagur porgotoya. Gesù meno, Gesù život zala, Gesù noviale toro. Gesù meno, Gesù život zala, Gesù noviale toro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आम्हा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोय पासाची भुरगीं जावं बापाचो कृपा मागया आनी जेजून शिकयल्ले प्रार्थन भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटोय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या आशेलेच्या जेवणाक आपयल्यान सर्व सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर वचूंक म्हाका फावना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मीक कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थोया कणवळल्या बापा
भाग्यवंत हांवकार मरेक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीच जालीं आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता त्या सावकार मायाचे देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सडवणाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार आतां आमी सतोच रोखडेंच आमी पवित्र और करतले अद्य और पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करतले म्हणटच जीं कोण मिसाक आयल्यात तांणी रावंक जाता जांकां गडबडीन घरा धांवंक जाय जाल्यार तांणी वचूंक जाता नाजाल्यार जेजू सांगता तुमी अद्य और वेळ सारचो Usman moje
तुजो फाटलो सोदांकार जेजू मोजें बाप तुजो आत्मो महाकादी तुजो गोवाय हांव तुज्या मोगार बापाशी जेजू म्हाका पळय. भोव पवित्र संस्कारांत रावलेल्या जेजू, तुज्या हातान हात दिवन, तुज्या काळजान म्हजें काळीज घालून, म्हजें मन तुज्या मनान दवरून तुजे मुखार हो इल्लोसो वेळ भोव पवित्र संस्काराक भोजवण करून सारूंक तुवें हो म्हाका सोयीक दिलाय. ह्या वेळार म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजें आख्खें सारकें तुज्या पांयाशी दवरता. तुका परनिपाट नमस्कार करूंक हो सोयीक घेता. भोव पवित्र संस्कारान म्हजे पासत तूं हाजीर जालाय. सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बळान आनी सगले सोबतेन म्हजी मान खोल भागावन ह्या वेळार तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू, संवसाराक पिकोय. Jesus, heal the world. हो विशय घेवन जेजू तुज्या मुखार आमी आसा. ह्या संवसाराक आयज पिकोवणीची गरज आसा. आमकां जण एकल्याक पिकोवणीची गरज आसा. You are a healer. If you will, you can heal the world. If you will, you can heal me, Lord. तुका खुशी जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. तुका खुशी जाल्यार तुज्यान हो संवसार बरो करूं येता. ह्या वेळार आमच्या मनान आमी हाडटा, सगलीं जीं कोण बरीं नात, सगलीं जीं दुयेंसाक सांपडलेलीं आसा, सगलीं जीं दुयेंसान कश्टवता, सगल्या पिडेवंतांक जेजू तुज्या पांयाशी आमी हाडटा.
चरण में आए तुम चरण में हम चढ़ा दे अर्चना हम चढ़ाए अर्चना वंदना वंदना कर दे वंदना 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 कर दे वंदना ये ज़मीन आसमां कर दे वंदना ये ज़मीन आसमां कर दे वंदना मोगडा जेजू ह्या वेळार तुका आमी आर्गां आनी दिनवास दिता आमच्या मुखार तूं आसाय आमच्या सांगाता आसा हो वेळ आमकां तुवें दिलोय अ प्रेशियस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कितली आमची भावा भयणां ह्या वेळा खातीर अंतरेकून अंतरेकतात कितले आमच्या भावा भयणांक हो वेळ फावो न्हय कितली आमची भावा भयणां प्रार्थून मागतात कितली आमची भावा भयणां हे तुजें दर्शन घेवंक कितलींच वर्सां अंतरेकतात सुभागी आमी ह्या वेळा खातीर हे घडये खातीर तुजें रूप आमकां पळोवंक ह्या उंड्या रुपान तूं आमचे मुखार हाजीर आसाय सगल्यांक आमकां तुजे कृपेन तूं भरताय देखून तुका आमचे दिनवास आमकां सगल्यांक पेकोवणीची गरज तुजी कृपा आमचेर ओत सायबा तुजी नदर आमचेर घाल आमकां सगल्यांक पेकोवणी फावो कर Heal us, Lord. It is with your grace that we will be healed. आज किरीत भाशेन बापाचो मोग आमी कसो अणभवचो हाचेर आमी नियाळटाव तेन्ना तूं जावन आसा तोच बापाचो मोग तूं आमचे मदें आयलो आमच्या सांगाता जियेलो आमकां बरें दर्शन फावो केलें आनी शेकी आमचे खातीर मेलोय हाका लागून तुका आमी दिनवासतना सगळेच तुजे उपकार आमी आठयता सगळेच तुजे उपकारी आमी काळजाचे खोलायेंतल्यान तुका जेजू आमी आर्गां दिता आमचे सवे राव आमकां सायबा अदीक मजबूत कर आमचें मन उजवाडाय आमच्या जिवितांतली विकोटाय पयसाय आमकां सायबा कृपेन भरतना सगलें मेळेपण आमच्या जिवितांतलें काडून उडय आमची सायबा तुजी नदर आसूं तुजी नदर आमचेर घालतना सायबा आमचे वायट जिवीत पयस करूंक तुज्या दाखयलोल्या मार्गात चलूंक आमकां तूं शिकय उदीक आनी उदीक कृपेन ह्या वेळार आमकां तूं भोर सायबा तुझे बाळ हांव
जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ हांव, जेजू तुझे बाळ, सगळो दीस सगळी रात दिलो म्हाका तुजो हात, तुझे बाळ, जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ, जेजू तुझे बाळ, तुझे बाळ, जेजू तुझे बाळ, सगळो दीस सगळी रात दिलो म्हाका तुजो हात, तुझे बाळ, जेजू तुझे बाळ. पोमोगाल जेजू, हे आयचे सांगचे आनी एक पावट तुज्या पांयां सरशी आमी आयल्या, तुका बसून तुजे कडेन उलोवंक, तुजे कडेन मागूंक, तुका दिनवासूंक. आयज आमी मागूंक केल्या टू हील द वर्ल्ड. संवसाराक समाजाक बरो करूं, to heal the environment. मनशांनी मनशाचे आशेक लागून ही सृष्टी नश्ट केला, हे सृष्टीचो विबाड केला. We are sorry, Lord. Heal the environment. Heal our ecology. सात दिसांनी काय बरो सोबीत संवसार तुवें रचलो आनी आमी जियेतात ते थोड्या वर्सांनी आमी आमचे फुडले पिळगेचे चिंती नासतना दुडवाचे आशेन हे सृष्टीचो नश्ट केलो. जी सृष्टी आमी रोचूंक नकोय, we can't create this environment. It was you who created and we who destroyed. Heal this environment, Lord. ही सृष्टी तुवें रचलेली तेच परी परत कर. आज तिमेर पडून आमी माफी मागता, because we have destroyed your gift, your precious gift. आनी ही सृष्टी सांबाळूंक आमी निचेव करता.
ही सृष्टी आमची येता ते पिढीक सांबाळून, ही सृष्टी आमचे बसत सांबाळून, आणि ही सृष्टी तुजी रोचना आणि तुझे देणे म्हूण सांबाळून तूं आमकां आदार दी. आमेन. Pekoj Majka, pekoj Bože kraj, pekoj Jezu, pekoj Bože kraj. Solo ti soira, ti tu maka tu zohat, pekoj Jezu, pekoj Bože kraj, pekoj amče kraj. Pekoj Jezu, pekoj amče kraj. Pekoj Jezu, pekoj amče kraj. Solo ti soglirat, ti tu maka tu zohat, pekoj Jezu, pekoj amče kraj. Słomia Jezu, pekoj amče gaj, pekoj amče gaj, फकत कुडीचे न्हय पूण आमच्या मोनाचे. पेकूय आमचे गाय आमच्या काळजाचे. ह्या संवसाराक कितलें वायट घडटा, कित्याक लागून? कित्याक आमची मोना काळजां नितळनात. आमच्या मोना काळजाक घाय जाल्या, वायटाचे गाय, निड्डुकायेचे गाय, आपलेपणाचे गाय. जेजू हे सगळे गाय तुजेच लागीं पेकोवपाक जाता. जेजू मागता आमच्या सगळ्यांच्या मोनाक काळजाक तूं उजवाडाय. ह्या संवसारांत वायट घडटा तितल्याकूय तुजो हात लावन आमची सगळ्यांची मोना काळजां पेकूय सायबा. शिकोय म्हाका, शिकोय तुजें सों. शिकोय म्हाका, शिकोय तुजें सों. सगळो दीस सगळी रात तितूं म्हाका तुजो हात. शिकोय म्हाका, शिकोय तुजें सों. शिकोय आमकां, शिकोय आमकां, शिकोय तुजें सों. शिकोय आमकां, शिकोय तुजें सों. सगळो दीस सगळी रात तितूं म्हाका तुजो हात. शिकोय जेजू, शिकोय तुजें सों. तुजें सोद दुनिया आमी नियाळीत जाल्यार आमकां पूर्ण भलायकी मेळटली.
तुजी पेकोवणी आमी घेयत जाल्यार दुनिया आमी केन्नाच परतून दुवेंत पडची ना. तूं आमकां पोसताय जाल्यार दुनिया आमी केन्नाच सुकून वेची ना. तुज्या उतरान आमकां पोस. तुजें उतर आमच्या कानाचेर आमच्या दोळ्यांचेर सादूय. ह्या वेळार तुजें उतर आयकूंक आमी तयार जाता. संवसाराक पेकोवणी दी जेजू. हील द वर्ल्ड अशें म्हूण तुजे लागीं मागता आसतना तुज्या उतरांचेर ह्या वेळार आमी नदर घालता. Healings at Simon's house. After leaving the synagogue, he entered Simon's house. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked him about her. Then he stood over her and rebuked the fever, and it left her. Immediately she got up and began to serve them. As the sun was setting, all those who had any who were sick with various kinds of diseases brought them to him, and he laid his hands on each of them and cured them. Demons also came out of many, shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and would not allow them to speak, because they knew that he was the Messiah. Jesus preaches in the synagogues. At daybreak he departed and went into a deserted place, and the crowds were looking for him. And when they reached him, they wanted to prevent him from leaving them. But he said to them, "I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose." So he continued proclaiming the message in the synagogues of Judea. तूं कोण तो हांव जाणा. देवाचो अभिषिक्त. जेजूचेर ह्या वेळार नदर मार. जेजू, खरेंच तूं कोण तो हांवूय जाणा. देवाचो अभिषिक्त सगल्या वायटाचो भस्म करूंक आयला. सगल्या दुयेंसांक पेकोवणी दिवंक आयला. सगलें जें निसंटन जाल्लें आसा तें नव्यान भरूंक आयला. देंवचाराचे पदवे खाल जें पिड्ड्यार जाता ती देंवचाराची पदवी मोडूंक आयला. जेजू, ह्या वेळार आमी तुजी पोरजां तुजे लागीं मागता. तुज्या बोळान ह्या संवसाराक सोडय. आयज आमचो संवसार वेगवेगळे तरेन दुखान पडलेलो आसा. घाय पडलेले आसात. ह्या संवसारांतलीं वखदां घेवन ह्या संवसारांतलो इलाज करून आजून पेकोवणी फावो जायना. आमचीं काळजां मनां फापसोल्यांत. आमच्यो कुडी दुखोवल्यात. आमचें सैम जायत्या पेरिगांत आसा. पेकोय आमकां. जेजू, ह्या वेळार तुजी पेकोवणी आमी मागता. विस्वास धरून मागता. बो करून जीं कोण आमचीं घरचीं आमचे ओळखीचीं बरी नात, पिडेक सांपडलेलीं आसात, एके भाशेन देंवचाराच्या फासाक सांपडलेलीं आसात,
तांकां सोडय म्हूण तुजे लागीं मागता. तुजो आशिर्वाद आमकां जाय जेजू. इल्लोसो वेळ ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर आमची नदर दवरुया. कसली पेकोवणी तुका जाय, कसली पेकोवणी तूं मागताय, जावं तुज्या जिविताक, तुज्या घोराब्याक, तुज्या समाजाक आनी ह्या आख्ख्या संवसाराक तें जेजूक सांग ओगेपणी. इन सायलन्स let us tell our Lord what type of healing do we need, what type of healing do you want for your personal life, for your family, for your society, for this world. जेजूची पेकोवणी, जेजूचो आशिर्वाद घेवन आमी तयार जावया. ताका आर्गां दिवन, ताका दिनवासून, ताचे लागीं माफी मागून ताची पेकोवणी आमी जोडूंक ह्या वेळार दिमी घालुया. आमचे हात आमचे मुखार उक्ते आसूं दी. विस्वास दवर तो तुका हात लायता. विस्वास दवर तो तुका पेकोवणी दिता. विस्वास दवर तो तुजे मागणे आयकता. जेजू तूच म्हजो जेजू तूच म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूच म्हजो जेजू तूच म्हाका जाय.
जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान होय आमकां जोईत मेळटा हालेलुया जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या नांवान देंवचार पडून वेता ताच्या नांवान उबी रावल्यार कोणाच्या आमकां वायट करूंक जायना जेजूच्या त्या पवित्र नांवान होय आमकां जोईत मेळटा जेजूच्या त्या रोगान जेजूच्या त्या रोगान होय आमकां जोईत मेळटा जेजूच्या त्या रोगान जेजूच्या त्या रोगान देंवचार पडून वेता ताच्या नांवान उबी रावल्यार कोणाच्या आमकां वायट करूंक जायना जेजूच्या त्या पवित्र रोगान होय आमकां जोईत